काणयेचें नांव पड्डो. काणयेगान कॅथरीन रॉड्रिगस. सादर करता सालोमी डिसोजा. ल्हान तावनो नाटकाचें पिशें. खंय नाटक जाल्यार कशें तरी वचून नाटक पळोवन फाटीं येतना तो अंकदा परादे, रस्ते परादे, माने परादे, गुडिसलू परादे हें पळयतना आनी फाटीं मुखार करतना थोडो वेळ पाड जातालो. तवळ चिंतताली हें सगळें रगलें कित्याक. नाटक सुरू जाल्लो विराम नासतना मुग्धाल्यार बेगीनच नाटकाचो संदेश मेळटा नेंगी. पूण हांव केदाळय पडद्या विरोधी. सगळें उक्तें आसल्यारच कापाटना. मोस ना म्हणलो पिसो वाद. पूण व्हड जातना ह्या पडद्या फाटल्यान लिपुल्लें सत कळीत जाताना. आशेवन आशेवन शिक्षकी जावन पयशिल्ले हळ्ळेक वेताना कामाचे उमेदी संगी हुनरगात सांगातास म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या शिक्षकी जिविताचें सत कितें म्हूण सांगतना हांवें तशेंच जायचें म्हणली उमेद. हो गांव आनिकी थोड्या अंध विश्वासांत आसलो. जाती सोड धोरो मध्यम आनी दुबळो म्हणलें कंदक सडावत शिक्षका वयल्या वर्गांची. मुखेल मेस्त्री हे जातीचे खात्रीन शिरकाल्लो. प्रायमरीची भुरगीं आनिकी धाकटुलीं तरी तांचे मतीन घरच्यांनी जातीचें बी बरेंच वंपुल्लें. तेगां भुरगीं ह्या पंगडाच्या लपड्यांत मेळनासतना तांचो दुसरो एक पंगड बांदलो. येवन हप्त्या भितर तांकां मोनजातीच्या वर्गांत लेकचे शिबंदेक आनी थोड्या भुरग्यांक पळोवन विचित्र दिसलें. सबार विचित्र विचित्र खबरो आनी काणयो आयकतना हें सत न्हय म्हूण बगतना हांव तटस्थ रावली. पूण विशेश घडलें. त्या तेगांक हांव कळीत नासतना लागशिल्ली जाली. कोणीय ते क्लासीक क्लास टिचर जावंक आयकनातली. देखून म्हाकाच तें मेळतना हांवें सवाल जावन घेतलें. हांव हळ्ळेंत वाडली. माय बाबान बरे देखीन वाडयल्लें. पूण हांगासर आसचें तें मोसराचें आनी स्वार्थाचें वातावरण पळयतना काळजेली. परिक्षेंत मार्क्स उणे करतना भुरग्यांचें रडणें, मालगाड्यांची बोबाट. येदोळ म्हजे धुवेक पुताक इतले उणे मार्क येवंक नात. टिचर सारकी ना. तिका वर्ग करा म्हणली बोबाट. मुखेल मेस्त्री भियेलो. कित्याक आयिल्ले मानाय गांवचे तांडेली. स्वाभिमान सोडून ती पेपरां हेरांक परत दितना येदोळ पर्यंत आसल्या म्हज्या चिंतपाक येर आयिल्ली. पूण ती तेगां दुसरींच हुशार भुरगीं आतां ती उरतात म्हूण भियेली. ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಸರಿಯಾಗಿದೆ म्हणटना जीव भरलो. थोडे फावटी खालती. पूण राग आयल्यार तांच्या दोळ्यांनी किटाळां उचलातालीं, उतरां चिरतालीं. तांचे खबरेक गेल्ल्यांचो घाम देंवयताली. भुरगीं पाड न्हय. खंडीत ह्या भुरग्यांच्या भुरग्यापणार कोडू कालशींतलें बलात्कारान पिवयलां. ते साकून साकून तांचे जिबेर वीख वळटा. नाका जाल्लें सांगतना तांचो पिंतेक मस्तकाक सरतालो. तवळ आक्कल पिरवतालें आनी मतींत आयिल्लें सर सोडटालीं. भुरगीं तालेंतवंत. मोन केल्यार सक्कडी घडयेन पोंताक पावयतालीं. कोणायकी उलोवंक अवकाश नासलो. मोतयां गुंतलें तसलीं अक्षरां, कंठपाठ सांगतना स्वराभारा, ताळा, ज्ञाना, लया, उच्चारा एका भाशा पंडिताची तकली दोळोवन करतालीं. थोड्या शिक्षकांकी पळयतना जिडें फुलयतालीं. सुब्बा मेस्त्रीक आनी सारा टिचरीक पळयतना तेंबेटार उबी जातालीं. सुब्बा सार एका रितीचो. सगळो दीस मोबायल, वोंटार सिगरेट. क्लासीचे मदें ताची मोबायल वाजतना तक्षण करचो पाटा मदेंच रावन भायर धांवतालो. मुल्यार वचून उलोवन उपरांत धम्म ओडूनच भितर येतालो. क्लासीक येवचे फुडें सिगरेटीचो वास येतना उरलीं भुरगीं नाकाक हात धरल्यार
ರಂಗ ಸಂಪಿಗೆ आणि ಬಸ್ಯ ಬಂದ. ದೊಡ್ಡ ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಕಡಿತಿದ್ದ. ಈಗ ಸಿಗರೇಟ್ ಎಳ್ದು ವಾಸನೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಹ್ಞೂ, ಹೇಳುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರ, ಇಕ್ಕುವುದು ಗಾಳ, ಅಕಸ್ ಸಂಚೆ. हूँ गुरु म्हणूंक योग्यता सागी. किते रे रंगा, तुझी आवय रे ती, तुका सोड धांवून गेल्या तूं? ती धांवल्यार रंगान कितें करीजे? तूं कसलें आपोंत गो? जात नातली तुजी आवय धांवून येवन जात सोडून काजार नासतना जल्माल्लें तूं. कितल्या मर्यादेचें. आतां तेगाय उठली. वय, आमी जात कुळी मान मर्याद नातली. तूं कसलो मर्यादेचो? पोरू, तुका राज रस्त्यार कुशलक्काक फोन करन नाका जाल्ल्यो मेसेज केल्ल्याक लोकांनी मारल्लें आनी तुका रस्त्यार धांवडोवन व्हेल्लें पडल्लें विसरायलो गी मेस्त्री? ती तेगा आनी हो लढाई चड जाली. हेर भुरगीं डेस्कां बांकांनी उडोवन सडोवन बोबाडतना सगळी शिबंदी धांवून आयली. हेर भुरगीं डेस्का बांकांनी उडोवन सडोवन बोबाडतना सगळी शिबंदी धांवून आयली. तेगाय ताका पापशिता म्हणून वेताना सुब्बा मेस्त्रीस धांवून येताना मुखेल मेस्त्रीक पळोवन भुरगीं चुप्प जालीं. मेस्त्री भायर गेलो. पयलेंच मुखेल मेस्त्रीक सुब्बा मेस्त्रीचेर बरी अभिप्राय नातली. इस्कोलाच्या कामापरास चड भायल्या वेव्हारांत व्यस्त आसतालो. पयशे करूंक खंयच्याय कामाक फाटीं सरनातलो. मर्याद मान नास. कितली सत्राय दिल्यारय कानाक ओरिनातलो. ताच्या कुटुंबाक पळोवन सोंसतालो. पूण दीस वेता वेताना सुब्बा मेस्त्री चिंततालो, म्हज्या जातीक तो भियेता. कांय जाल्यार फिर्याद दिल्यार जाती निंदने म्हणून हाणें भितर वसाचें अशें मिशयो पोशेतालो. आयचो गालाटो थोडो चडच. भुरगीं आनी रागान फुमारतालीं. भुरगीं म्हाकाच पळयतालीं. कितेंगी थोडे म्हाका आयकतालीं. हे सिनियर मोसराक कारण जाल्यारय हे पिडेक आमकां बचाव मेळ्ळी म्हणून दोदोस आसली. सीमा मेस्त्रीन दोळ्यांच तांकां भायर आपोवन व्हरूंक सांगतना तेगाय चमचूम करिनासतना फाटल्यान आयलीं. आमी खंय बसया? तांणी तेगांनी वडारुका कुशीन बोट जोगतना बरें. तेगाय बसतास हातांतली उदकाची बोतल तांकां दिली. तेगाय ताणेल्ले ल्हान शेलये परी उदक पियेतना हिंसगी टवळ उसांबळ सुणे वखदां जाल्लीं भुरगीं सवाल उदेलें. बॅगांत आसलीं चॉकलेटां दितना पयलीं नरगल्लीं तरी हांवेंस एक तोंडान घालतना भिरांतेवीन खावंक लागलीं. थोडीं कुशालाय जोक्स म्हज्या गांवचें घरचें चित्रान सांगतना पयस बसलीं. म्हजे लागीं सांगा म्हजेर तुमची अभिप्राय कितें? सत सांगा, भियेनाकात. तुमी हेरां परी न्हय. म्हळ्यार? तीं आमकां मोनजाती परी लेखतात. तुमी आमकां आयकतात, समजतात, आमचें दूख हळू करतात तशें भोगता. बरें, हांवें म्हजे विशयान सांगलें. आतां तुमी तुमचे विशयान सांगा. एकामेकाक पळोवंक पडलीं. वत्ताय ना मौन आसल्यार सांगा. संपिगे सळी तरी उलोवंक भियेना. टिचर आमी तेगांय एकाच कास्ताची. रंगाचो आप्पा मौन नासतना ताच्या अम्मा लागीं घरचे वत्तायेक काजार जाल्लो. ताका पयलेंच काजार जावन भुरगीं आसलीं. पूण ताणें लिपोवन काजार जावन दोत घेवन रंगाच्या जल्माक कारण जावन गेल्लो तो आजून येवंक ना. वय टिचर, आप्पा गेल्ल्यानी अम्माकच अपराधी करून भायर घाली. कुळाराय तिका रीग मेळूंक ना. देखून अम्मान कुडिके करून परत काजार जाली. तो अम्माक घोव जालो. म्हाका आप्पा जावंकच ना. सदांय मारता. अम्माक आतांच्या भुरग्यांचेरच मोग. ती म्हाका पयस करता. टिचर,
मुजी आम्मा मोकन रतारत धांवून आयली. आप्पा आसतना ताणें बरें पळयलें, तरी तो ॲक्सिडेंट जावन मरतास आमी अनाथ जाल्याव. ती कितें करता, कशी म्हाका पोसता हांव नेना. म्हाका जात ना भावंडानांत, पूण लोक चेडयेचे धूव म्हणटना त्या शब्दाचो अर्थ कळनासतना रडता. टिचर तशें म्हळ्यार कितें? उतरां कतकत्या तेला पोरी काणी पडटना उडोवन पडलीं. बास्या उलयलो. टिचर म्हजी आवाज पाड. तिणें आप्पान जोडलें सगळें घेवन ताका कर्साक लेगून दिनासतना तिणें पयशे वाडीर घाल्यात. आप्पा पिडेक वळख जावन रस्त्यार पडला. ही सेवा ती सेवा म्हणून तो हो संघटन म्हणून अधिकार आपणावन आपूण मर्यादेचे म्हूण दांगरो फेरयता. आपणाची वळख ह्या गांवांत कोणायकी ना. ही तो फॉरीन बॉम्बय आसा म्हूण हेरांचें लुटता. आप्पाक चिंता ना म्हजो राग सरता टिचर. आमकां कोण आप्पा कोण आम्मा म्हणलेंच कळीत ना. हेरांकी पळयतना आमी पिशी जातांव. ताचे वयर दबाव घालता आनी आमचो मांडो पिरवता. तेगाय रडतना वेंगेंत आरयलें. भुरग्यांक कितें सांगूं? हांकां हंकारी गर्विश्ट नाकारी कंटक म्हूण वलयतांव. ही अशें जावंक कारण कोण? कशी ही सुळी सुकोवची? थोड्यांकी कुडीची कुशालाय जाय. भुरग्यांचें पडून वचूंकच ना. कारियामानी घालन बोवाजे. पूण ती बांदलो व्यक्ती कुलकार भिकारी जावन वाटेर न्हिदल्यारी पर्वा ना. मोग म्हणले क्षणीक घडये काडलें मेट मुखले संततीक मारेकार जायत म्हणली पर्वा कित्याक ना. वर्साक एक दीस धाम धूम म्हणून आचरण करच्या भुरग्यांच्या ह्या दिसाक अर्थ आसा. ह्या नेणतुल्यांक बऱ्या फुडाराक कोण पावयतेत? तेगाय दुकान भरल्या दोळ्यांनी आदुरायेन पळयतना जाप कळीत नातली हांव बुदवंत जाणट्याक चिंतून ताटाक जाली. पूण पडदो ओडूंक सकत ना जाली. देव बरें करूं.